प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वा विसवोर वोड 16 ते 18 पर्यंत 16 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. पोंटी पेटोवन कोणूच ती एके पांय लिपोंदाक लिपयना वो भाजये तोळाक दवरिना. पूण भितर येता तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलेलें. न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक आसा तांकां देव ओदिकूय दितलो आनी ना तांचें लागचें जें आसा म्हूण ती समजतात तेंय देव काडून घेतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू एक वोपार घालता आनी तो कितें म्हणटा, पोंटी पेटोवन कोणूच ती एका पांय लिपोनाक लिपयना वो भाजये दोल्यार दवरिना. पूण भितर येतात तितल्याय उजवाड पळोवच्या खातीर ती एका पेडार दवरतात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें आयकता आमी सगळीं जाणो जेजू कित्याक आमकां सांगता ही वोपार की पोंटी पेटोवन कोण लिपयना, कोण पोंटी पेटोवन भाजयेपणाक दवरना. आमी जाणो की जेन्ना पोंटी पेटयता ती पोंटी कित्याक पेटयता. आमी पोंटी पेटयता की ताजो उजवाड आख्ख्या घराक पावतलो म्हणून, आनी तो उजवाडा वरवीं आमकां सगळें दिसतलें म्हणून पोंटी फकत रातीक पेटयतात जेन्ना काळोख जाता तेन्ना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू 18 वडेन कितें म्हणटा, तो म्हणटा म्हणटोच तुमी कशें उलयतात ते विशीं चोत्राय दवरात. परतून वाचता, तुमी कशें आयकतात ती विशीं चोत्राय दवरात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सकाळीं उठ्ठा आनी राती पर्यंत जेन्ना आमी न्हिता तेन्ना कितें जाता, आमी खूब वस्तू आयकता. आमी आमच्या फामिलीची उतरां आयकता, आमी टीव्हीचेर उतरां आयकता, हाच्यो खबरो आयकता, ताच्यो खबरो आयकता, मिसाक वचत जाल्यार इगोर्जेक वचत पाद्रीच्यो खबरो शर्मां आयकता. आनी आमी सगळे कडेन खूब वस्तू आयकता. आनी भाव भयणीनो, जें आमी आयकता तें आमच्या कानांत भितर सरोन तें आमच्या काळजांत वता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी मेळटा तेन्ना कितें घडटा, आयकात बरे भाशेन. जें कोण उलयता तें आमी जेन्ना आयकता तें आमी सजमता आनी आमी आमच्या काळजांत दवरता. जें कोण आमच्या काळजांत आसता तें आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, आमी दुसऱ्यांक ती खबर सांगता कित्याक आमकां ती सजमणी मेळल्या म्हणून. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक भाव भयणीनो, आयकात, जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून आयकता तेन्ना आमचे भितर भावार्थ येता. कित्याक देवाचें उतर शिवर्तमान जावन आसा बरी खबर, शिवर्तमान जावन आसा आमकां एक भावार्थाचें उतर. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून आयकता आमचे भितर भावार्थ येता, आमचो भावार्थ घट जाता आनी आतां आमच्या तोंडांतलीं जीं उतरां आमी उलयता ती भावार्थाचीं उतरां. म्हणटच कोण तरी आमकां येत जाल्यार आतां कोवीड चलता, तो म्हणटा गोंया आमचें इतलें चलता, आतां थर्ड वेव येयला, हें जालां तें जालां. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर तांकां सांगता म्हळ्यार भियानाकात, आज बोडवे देवान आमचे बरोबर दवरल्यात, आमच्या जेजूच्या गांयांनी आमकां पिकोवणी मेळल्या, आमकां कसलीच बेपरवा ना, कित्याक देव आमच्या सांगात आहा. आतां आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करता कित्याक हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसा तेन्ना ही जी भिरांत आमी दुसऱ्या कडसून आयकता ती भिरांत पयस जाता आनी आमच्या भावार्थ वरवीं आमची तोंड उक्तें करून. ना तर आमी कितें करता, देवाचें उतर ना जाल्यार कोण आमकां खबरो दीत जाल्यार, कोणूय सांग खबरो दीत जाल्यार, तेन्ना आमी कितें करता, वय अशें घडलें तशें घडलें आनी प्रश्न विचारता, ह्यो खबरो विचारता. वय भाव भयणीनो, जें कितें भायर घडटा तें खरें,
वय तें सोत न्हय तें खरें. पूण जेन्ना आमचे कडेन आमच्या काळजांत देवाचें उतर आनी तें देवाचें उतर जावन आसा सोत, आनी देखून त्या सोता वरवीं आमचें तोंड उक्तें करून आमच्यान जें खरें आसा तें आमच्यान पयस करूंक जाता. वय तें जें घडटा तें आमच्यान बंद करूंक जायना, पूण आमकां भिरांत येवची ना. पूण कितें घडटा जेन्ना आमचे कडेन आमच्या काळजांत देवाचें उतर ना, कित्याक आमी परतून परतून ह्यो खबरो आयकता सगल्यांच्यो, हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें, हाणें कितें सांगलें, ताणें कितें सांगलें, हे सगल्यो खबरो आयकून आतां आमच्या काळजांनी भिरांत येता, आमचो भावार्थ पयस जाता. आनी हे भिरांत आयल्या म्हणून आमी आमचें तोंड उक्तें करता, आमच्या फामिलीक सांगता, फोनाचेर उठता, फोन मारता आनी दुसऱ्यांक सांगता, हाणें अहें घडलें, तहें घडलें, आयकलां तुमी, तहें आयकलां, पेपराचेर अहें आयलां, तेचें आयलां, टीव्हीचेर कितें सांगतात. आनी देखून भाव भयणो, आमी जाता एके म्हणटात एजंट देंवचाराचे, आनी आमी ही वायट खबर, ही भिरांतीची खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. पूण जेन्ना आमी कसली वायट खबर आयकता, वय खरें जायत तें, पूण आमी तांकां ही देवाचें उतर दिता. आमी आतां जो भावार्थ आमचे भितर आहा, कित्याक आमी देवाचें उतर आयकत आसा, ताचेर नियाळ कोत्ता, आतां त्या उतराचेर आमी चिंतता, तें उतर आमी पाळटा. खरेंच तें उतर पाळोन आतां आमी जैतिवंत जिवीत जियेता. तेन्ना कोण आमकां कसली खबर दीत जाल्यार आमी केन्नाच त्या उतराचेर आमी कसलोच आमची चोत्राय दवरचे ना, कित्याक आमी जाणो सोत तें कितें तें, आमी जाणो कितें देवाचें उतर तें. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां म्हणटा, तो म्हणटा आयकतात ते विशीं चोत्राय धरात. कितले फावटी आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकता आनी आमी भिरांतीन रावता, आमी कांयच बरें करिना, कसलेंच फळ, आत्मीक फळ आमच्या जिवितांत जें पवित्र आत्मा आमकां दिवंक सोदता आनी आमी दिवंक पावता, तें आमी दिनात आनी आमी दिवंक पावनात, कित्याक आमी फकत एजंट जाता देंवचाराचे, ही वायट खबर, ही भिरांतीची खबर दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जें आमी आयकता, जो कोण आमकां खबरो सांगता, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, सगल्यो खबरो बंद करुया आयकपाचें. कोण सांगता जाल्यार आमकां तांकां सांगया, बाबा म्हाका तुजी खबर नाका, हांव कितें सांगता तें आयकता जाल्यार आयक, तुजी खबर म्हाका नाका. पळय, ही आमकां बरी खबर दिता, देवाची उतर दिता, देवाच्या उतराची खबर दिता, देवाचें उतर आमकां सजमयता. वय तांकां उलोवनी. पूण जेन्ना ती आमकां ही वायट खबर दिता, ताका आमी बंद करया तांचें तोंड, आनी तांकां आनी आमचो कान दिवपाची गरज ना, कित्याक तें आमी आयकून आमीच आमच्या मनाची नडसवणी करच्या पयलीं आमी आमच्या काळजांत सगळें वायट घेतलें आनी आमी भिरांतीन रावतले. देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां हो हुकूम घालता, हो हें वॉर्निंग घालता, हो आमकां चोत्रायन राव म्हणटा. कितें म्हणटा? तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय धरात. आनी भाव भयणीनो, आमी चोत्राय धरी जाल्यार आयजतान आमचो भावार्थ जेजूचें उतर आयकून वाडटलो आनी खरेंच जैतिवंत जिवीत आमी जियेतले. तुमकां तुमच्या फामिलीक ह्यो सुमान कॉमेंट्स जाता म्हणसर हांव तुमकां कितें खबर दिता म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां सांगता, आमी चोत्राय धरया कितें आयकता तें, आनी ह्या आख्ख्या सुमनान फकत देवाचें उतर आयकून, देवाचें उतर उलोवन, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, हें चिंतून हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून खरेंच हें जैतिवंत जिवीत आमी जियोया आनी खरेंच आमी भावार्थी म्हूण आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण, जेजूचे शीस म्हणून आमचें जिवीत आमी जियोया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या संवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.